मडगावच्या एसजीपीडीए नुस्तें मार्केटाची सामकी वाईट परिस्थिती पळोवन वेपाऱ्यांमदी खूप असंतोष निर्माण जाला। मोडून पडिल्ले टायल्स, वीज यंत्रणा, प्रवेशदारांच्यो गेटी इबाडिल्ल्यान चोरीच्यो घडणुक्यो वाडत आशिल्ल्यान वेपारी आनी गिरायकां खातीर असुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला। बाजारांतले गटर नेमान निवळ करूंक नाशिल्ल्यान नितळसाणीचो गंभीर प्रश्न उप्रासला। ही समस्या कितलेशेच फावट प्रशासनाच्या नदरेक हाडले तरी अजून ठोस कारवाई जावंक ना असो आरोप व्यापाऱ्यांनी केला। देखून बेगोबेग दुरुस्ती, देखरेख आणि नितळसाण मोहीम चालीक लावून बाजाराची स्थिती सुधारची अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केल्या। सगळे मेंबर एकठांय जाऊन आम्ही सगळे उलोवन जाले। एमएसान अश्युरन्स केले की 8-15 दिसां भितर तुमचे काम जातले, तुमची पायपां सारकी जातली, गेटयो सारकी जातले। ते आयज पर्यंत कांय जावना। ते गेटयो तशेंच आहा। मार्केटात चोरयो इतकी जावपाक लागल्या। इवन आमचे कडेन फुटेज पसून आमी पुलीस स्टेशन कंप्लेन केल्या। पयर एक चोराक धरला पसून सेफ्टी हें कांय ना आमचे हांगा। आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगा ईच एंड एवरी गार्बेजीक कचरो भरला, ते क्लिनिनेस कांय ना। आनी लास्ट इयर पसून हांगा कोणाक डेंगू जाल्लो कस्टमराक की एटलीस्ट आमचे आता पावसाचो तेंप येयलो, आख्खी वादळ जातली, उदक भरतले, एटलीस्ट कस्टमरा सेफ्टीक लागून पूण तुमी कितें दिया आमकां, कळ्ळें न्ही। आनी हें साफ करून मातशें क्लिनलीनेस दिया आमकां प्लीज। हे आमी डिमांड आमचो मार्केटकारांचो सगळे तर्फेसून। पयलीं आमगे बरें आसलें मार्केट विजय आसता सगळे फुटले। आतां आमकां सिमीट गायना, पळयलें जाता हे फुटू येना। आनी कितली फाट गेल्या पासून तो मार्केटान येयन पळोवन दिसूं वचना म्हाका। आनी लोक जाय पडटा हे टायल्सांची। आमकां लायट नळ आनी क्लिनींग दी म्हणलें तेका आमी तुगे सब फारीक कोताय, मागीर दिताय तुका म्हूण तें आमकां लायट आतां आमी फारीक कोताय। म्हयन्या आमकां 40,000 बील येता, ते आमी फारीक सगळें काडून आमी फारीक कोताय। तो कांयच आयकून आनी तो कितें गेलो आमगे कांयच आयकून घेयना। चेअरमॅन आमच्या एमएस आमकां एमएन हांगा पयलीं आहलें ते भाशेन कांय ना। आतां तिचे आसता तेन्ना आमगे साबर हे कुत्रान सांगलें रोखडें निवळ करून धाडटा, रोखडें करून काम धाडटा। हिंग बांदून दित म्हणून सांगलें। हिंग कितें बांदून दिता तो, कितें बांदून दिता हिंग कितें केलें कोणी यो न्ही कोण बरे भाशेन उलोवया। 10 जाण बसया एसपीटी वचून आनी उलोवया। आमी 400 रुपया दिताय न्ही दिसाकू, आमकां बरें करून दिनी दूय देयली, उदक मार, गुन्याल घाल चोय। आनी कितें गुन्याला बाटली उडय रे बाबा, हेसो तांकां मारपा जावपा ना, हिंग उडय गो कांतार म्हूण दाखय तुका तें गुन्याल आसा कसलें, हे भाशेन आडूंक जायना गोंयचे हुनेल हे। हांव कितें 2 फाटी पूण पडला फुटला जवळजवळ 6 ते 7 वर्सां जालीं। म्हणजे विजय सरदेसाय जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हे एसजीपीडीए मार्केटाचें जे फीश मार्केट आसा ताजें रेनोवेशन केल्लें आनी हें दुबय मार्केट म्हणून वळखतालें। पूण आयज जर हांगा परिस्थिती पळयली जाल्यार गांधी मार्केटाच्या खंय पास्ट आसा। म्हणजे गांधी मार्केट वायट अशें म्हणना, पूण सामकें मडगांव गोंयचें सगळ्यांत वायट मार्केट अशें म्हणल्यार हें एसजीपीडीएचें मार्केट। हांगच्यान एसजीपीडीएक रेवेन्यू येता। नुस्तेकार म्हणटात आमी एक्स्ट्रा पयशे दिवपाकय रेडी आसात, पूण हांगा निवळसाण दवरात, क्लीन करात आनी आमकां बरें मार्केट दियात। लोक टायल्स हांगा टायल्सां अशे टायल्स आसात की ताजेर लोक पडटात आनी ताका लागून लोक आतां मार्केटाक येवपाचे कमी जाल्ले आसात, तांकां गिरायकय जायना। ही परिस्थिती फक्त फीश मार्केटाची आसा अशी न्ही, जाल्यार हांगचे सायडीकच एसजीपीडीएचें जें फ्रूट आनी व्हेजिटेबल मार्केट आसा थंय बी हाज्याकय बत्तर परिस्थिती आसा। ताका गेटी मोडिल्ले आसात, थंय चोरयो वाडिल्ले आसात। तांणी हाजे पयलीं डेलिगेशन एसजीपीडीएक घेवन गेल्ले, मेंबर सेक्रेटरीक ते मेळिल्ले। मेंबर सेक्रेटरीन तांकां सांगलें की आपूण रोखडेच हाजेर उपाय योजना करतलो। ते म्हणटात की आमी जर करपाक गेले जाल्यार आमकां आनी फायन मारतात। पूण अजून पर्यंत त्या मार्केटाक परिस्थिती सामकी बिकट आसा, गटारां सायडीची तुंबिल्ली आसात। आमी प्रत्येक खेपे एसजीपीडीएकय ह्या बद्दल विचारलें, एसजीपीडीएच्या चेअरमॅनाक विचारलें। ताणें जेन्ना आपणें चार्ज घेतना हांगच्यान आपूण करप्शन ना करतलो, सगळे जाग्यार घालतलो अशे खुबशे गोश्टी सांगिल्ल्यो। 4 वर्सां पयलीं जवळ जवळ ताणें चार्ज घेतिल्लो, पूण कांयच जावपाक पावलें ना। इतलेंच न्ही जाल्यार नवो जो प्रोजेक्ट बांदला एसजीपीडीएचो होलसेल फीश मार्केटाचो, तो सुद्दां आतां म्हयन्याचे म्हयने जाले तरीकय ओपन जायना। सो हांगा म्हाका दिसता
SGPDAचें हाजेर कांयच लक्ष ना आनी हो पावसय असोच काडचो पडटलो आनी अशें जर कंटिन्यू उरलें जाल्यार परिस्थिती एकदम बिकट जातली आनी मार्केटाक सगळे लोक येवपाचें बंद करतले अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. कॉन्ट्रॅक्टर जो अपॉयंट केल्लो आसा तो येता, पयशे घेता आनी वता, इतलेंच सद्याक हांगा चली आसा. पूण एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार दक्षिण गोंयची एक मुख्य बाजारपेठ हाका रिनोवेशनाची नितांत गरज आसा. केन्ना जातली ह्या वर्साक जावपाची म्हाका दिसता शक्यता कमी. फुडलीं वर्सां तरी जाल्यार अशें म्हाका जावची अशी आमी मागणी करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग वळखणेकर.